तुमी आसात बों जेजू बाजिलिकेंत आनी हांगसोत्तान तुमकां हे मीस पळोवंक मेवता आनी तुमकां हांव येवकार दितां ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. पयल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुच्या हे पवित्र मिसाचे भेटयेर दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता खोतखोती तारगां वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता खोतखोती तारगां. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी देवाक कारगां दिवया कित्याक ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या आनंदांत भाग घेता. इतले दीस आमी जेजू सगळे आमचे पातक रोडून ताणें आमकां सुटका दिल्या. तो आमचे पासत मरोन आमकां पातकांतली ताणें सुटका दिवन सुटयल्या. आमी खरेपणी आतां आनंदान जियोंक जाय कित्याक तो आमचे सगळे आपलो आनंद घेवन येत आसा. तो पुनर्जीवन जाल्लो आसा आनी ताचे सगळे आमी नवें जिवीत जियोंक जाता. पूण तरी पूण आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींत आमी ताचेर बावर दवरचे आसतना आमी तें बेश्टेंच वयल्या वयरूच घेता. पूण थोडीं जाणां आमी खोलायन जियेता. हें सगळें कोत्ता आसतना उतरांनी आनी कोन्यांनी आमी चालींत आमचे एकामेकाक दुखयता. हें जें पातक जें आमचें आसा तें काडून उडय म्हणून आतां आमी जेजू कडेन मागया आनी काळजान थावन ताका उलो मारया. काळजान थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्याक कुतकोर सुम्याक कुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताक कुतकोर क्रिस्ताक कुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तुका देवा बाप्पाच्या उजव्याक बसयला. सुम्याक कुतकोर सुम्याक कुतकोर. तकल्यो बागोवन वो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मोहिमा देवाक कुसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पुदवेदारा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकळूत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. देवा आमच्या तारोका पवित्र स्नाना वरवीं मनशांक नवो जल्म दिवन आमचें क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयत आसाय आनी पास्ट परबेच्या संभ्रमांत आम्हा समेस्तांक तुज्या जिवान अदीक भरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थांक चाखूंक दिताय. ह्या भावार्था प्रमाणें चलोवंक आनी तुजें दैवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू
इकरा बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, जुदेवानो आनी जेरुसलेमांत वस्तेक आसलोल्यानो, हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. देवान तुमचे मोदें नाजरेचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान ओचोऱ्यां आनी विस्मितां आनी खुणां केलीं. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलेले येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी सुमूर्त नासलोल्या मनशां उद्देशी तुमी ताका खुर्सार खिळावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बांदपासांतलो सोडून पुनर्जिवंत केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यांत धरूंक केन्नाच घडोवंक नजो आसलें. तो ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच आलो ना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा, म्हजी कूड पुर्यान सवस्कायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्तांक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूंक येत की दावीद आमचो प्रवादिपोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मोदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले सोस्तीच्या एकल्याक आपल्या सिंहासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिश्चिक्तांचें पुनर्जिवणपण आदी फुडेंच पळयलेलें आनी परगट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवणपणाचे गोवाय. देवान उजव्या हाताक ताका आतां वयर उबारून देखून बसायल्लो पवित्र आत्मो ताणें बापाक कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तें हें देवाचें उतर. हें देवाचे व्हड उपकार. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदी राखून दवरलां. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालचो ना. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा,
म्हजी कूड पुर्यान सवस्कायेन सुस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्तांक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुजे उजव्याक सासणाचें सूख. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येतां. उद्गार: सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो. संतोश जावया, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं आनी तुमचे सोव्या आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. त्यो ओस्तोरियो भिवन भिवन आनी व्हडा खुशालकायेन वोगोत मोडी नासतना समाधी सरशिल्ल्यो करून दावी दावी तांच्या शिश्यांक कोळीत करूंक गेल्यो. आनी ओचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नोमान तुमकां. आनी ताणें लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपुटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. त्यो वेतोच चौकीदारांतल्यान थोड्यांनी शारांत येवन घडलोलें तितलेय मुखेल याज्ञिकांक कोळीत केलें. आनी जाणट्यां बरोबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हणलें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शिश रातीं येवन ताका चोरयांक घेवन गेले. आनी हें बी राजपालाच्या कानार पडत आमी ताका समजयतल्यांव आनी तुमचेर कांयच जोड येनाशें करतल्यांव. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलेले प्रमाणे केलें. आनी ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाण्णी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, एकूच मात्र आमच्या मनांत दवरया. ही वस्त आमच्यान लिपोवंक जायना की जेजू मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला म्हणून. 2000 वर्सां जालीं. आजून पर्यंत आमी ताका अणभवता, कित्याक तो जिवंत जेजू. मेल्ल्यांतलो तो उठलो आनी ताणें आमकां आपलें दर्शन दिलेलें आसा. तेन्ना खरें, पूण आयज पर्यंत तो आमकां दिता. कितल्या जाणांनी आमी हें दर्शन ताचें घेतलेलें आसा, ताका अणभवलेलो आसा, ताका मागणी केल्ली आसा आनी ताणें आमच्या मागण्यांक कान दिलेलो आसा. ताणें जें मागलेलें आसा तें आमकां दिलेलें आसा. एकलो दादलो अशें म्हणटा, ताका कोरोना वायरस जाल्लें, ताका हॉस्पिटलांत घातलो, तो मोत्तालो आनी ताणें जेजूक काळजांत थान उलो मारलो, सायबा म्हाका ह्या वायटांतलो वाचय. आनी त्याच वेळार एकलो दादलो ताचे शी आयलो आनी ताका पळोवंक लागलो. आनी ताणें ताचे बसत एक मागणें केलें, सुरकीच्या बापा, ह्या तुज्या पुताक तूं सांबाळ राख आनी पेकोवणी दी. आनी अशें म्हणून तो गेलो.
तो वेता आसतना हाच्या मनांत जालें कोणें म्हणून ताका धाडलो हांगसर. तो गेल्या उपरांत सट करून ताचे भितरल्यान कितें तरी जावंक लागलें आनी ताका अशें दिसलें की आतां हांव बरो जालो. सगळें ताचें भितरलें बदलोंक लागलें आनी तो म्हणूंक लागलो, सायबा म्हाका एक कोकोकोला पिवंक जाय आनी म्हाका एक कोसांव खावंक जाय, म्हाका मातशें तें दी, इतली म्हाका रूच आयलेली आसा. दुसरे दिसा तोच मनीस ताचे शी आयलो आनी ताका पळयलो ताणें आनी ताका हे 2 वस्तू दिल्यो आनी तो गेलो. हो दादलो म्हणूंक लागलो, हांवें खरेंच जेजूक भेटो अणभवलो. कशे भाशेन हें घडलें, ताका हांव कांय वळखना. तो म्हजेशी आयलो, मागणें केलें, म्हाका पेकोवणी मेवली आनी म्हाका जाय आसलेलें तें पर्यंत म्हाका ताणें फावो केलें. आनी तो दुखांनी रडोंक लागलो, जेजू तूं खरोच जिवंत आसाय, तुका हांव म्हजें सगळेंच भेटयतां. तुका भेटयल्लें आसलें पूण मातशें आडावन आसलेलें. आतां ह्या फुडें आनी कांयच म्हजें फाटीं दवरिनासतना सगळें तुका दितां आनी तुजेच बरोबर म्हजें जिवीत सारूंक तूं म्हाका तुजे कृपेन भर. भयणीनो आनी भावनो, आमी तेच भाशेन करया. जेजूक आमी कितले भाशेन अणभवलेलो आसा पूण आमी डगमगता, केन्ना केन्नाय सगळेंच दिता आनी केन्नाय संकश्ट आयलें म्हणटच आमी फाटीं सरता. तशें आनीक नाका. सगळें ताचे सवें दवरया आनी फुडें या. थोडो वेळ आमच्या हात अशें उंटेन जोडून मागणें करया, दोळे धांपया, ताका हाजीर जावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येवया आनी जेजू सवें आमचे भितर आहा तितलीं चिंतनां भावनां सगळें ताचेर दवरया. तो ती स्विकारून बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून आमचें सवें आपलें बरेंपण भरून काडटलो. जशे भाशेन एक आनी 5 मिनटांनी आमी साफ कोत्ता, तेच भाशेन आमी साफ जावन नितळ जावन जेजूनूच आमी बरोवन येतल्या. आयल्या तर आमचें जिवीत सगळेंच आतां जेजूक आमी समोर पळोवया हे भेटोवणी वरवीं. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रोशनारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितून दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनच्या सोयंबाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे आनी दाकां सोऱ्यांचे खुणे वरवीं आमी ताच्या देव सोयमांत वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रोशनारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवेलेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका आनी आमकां नितळ कर.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदिदाद देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण ओळखूंक आनी मोगान पाचारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत सारकें नवेंच जालां. तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून आमी हें बलिदान ओपून दिता. तें तूं दोयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या सासणाच्या सुखांत भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सगळीं आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम राती ह्या दिसा तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोब्याच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोभ निरअपराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमचे मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचो सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र पवित्र पवित्र. दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक फेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. सासणीक आनी नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोर उमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा. तुज्या येण्याक आमी ओथरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगटीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं
एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण नोजवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. हे वेळार सगळीं आमची भाव भयण जी मेलिल्ली आसात तांकां आमच्या मागण्यांत दवरया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ह्या वेळार आमची खोंती आसात आमच्या भुरग्यां पासत, जीं परदेसान आसात, जीं येण जंय मय आसात, तांचो हुस्को आमकां आसा. तांच्या सगळ्यां पासत आमी मागया. तांकां तुजे इश्टागतीन आंकवार मारये देवाची माये सांगती बागयोन दवरूंक दिता आनी सरकारीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोदेदार बापा, सर्वोंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणींनो भावनो, जेजू आमकां एकवटून आसा. आमी जेजूकूय एकवटून आसा. ह्या वेळार ताचे मागणें आमी सगळीं जाणां म्हणटा. आमीच न्हय, जेजू हे मागणें आमचे सगळें म्हणटा. सगळीं जी आमची इंतेसां आसा तितलीं तो शांती पावयतलो. आनी आमकांच न्हय, जांचे पासून आमी मागता तांकांय तो भलायकी, इलाज आनी सगळें बरेंपण फावो करतलो. तर आतां ह्या वेळार आमी बापाक म्हणया, आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी आनी पदवी आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दवरूंक दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां आजीर आसलेल्यांक ह्या मिसांत जंय घरां आसात तितल्यांकूय तुजी शांती तूं फाव कर. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तांकां शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक जेजूक एकवटोन आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन.
मेलेल्यांतलो जिवन जाल्लो ख्रिस्त आनीक मरोना. मरणांक ह्या मुखार ताचेर पदवी ना. सर्वेस्पराक जय. मागुया. देवा, आमचे भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय आनी सासणाचे सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घेतल्याय. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं. तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बरोबर सासणाच्या पास्काच्या उतरां व्हडत्या संतोशाक आमी पावूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचेय सोव्या आसूं. सोरपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जय जय. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगे 7 वरांचेर पवित्र बुजवण आसतली फकत 15 मिनटांक इंग्लिशीन आनी आमचे भाशेन.